नमस्कार, आम्ही असा सध्या सांगोला बायपास रोड असा थंयसर आणि हांगा येवपाचें कारण म्हणजे तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता की हांगासर असो रस्तो बस जी उदीक आसा ते हो रस्तो पूर्ण भरलेलो आसा. मेन म्हटल्यार हांगासर मधोमध हायवेच्या जी मेन उदकाची पायपलायन आसा ती बस चल्ली आसा आणि त्याच कारणाक लागून जो रोड आसा त्या रोडाकूय क्रॅक पडलेले आसा. खरें म्हणपाक गेल्यार कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसात तेंच्या मेरेन ही गोष्ट पावल्या काय ना ती खबर ना, पण ऑलमोस्ट 5 ते 6 वरां जावन घेतली आसा आणि हे जे उदीक आसा ते हांगासर हजारो लिटर उदीक आसा ते वेस्ट जायत आसा. म्हाका कन्सर्न ऑथॉरिटीजां कडेन की हांगासर बेगींतल्या बेगीन येवन हो जो उदकाचो सुटावो आसा आणि पायपलायन जी बस चल्ली आसा तेची कितें तरी तोडगो काडचो. सध्या ब्रिजाचें काम चालू असल्या कारणान पर्वरी जो रोड आसा तो हांगासर जायतो आसा. ज्या नवीन रोडांतल्यान हेवी व्हेहिकल्स न्हू तर बाकीचे व्हेहिकल्स जास्त प्रमाणात हांगासर वच करतात. तेका लागून हांगासर ही जी हो जो रस्तो आसा तो आनी खंय तरी क्रॅक जावं शकता आणि किती काही वाईट घटना हांगासर घडू शकता. गोवर्धन टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा